सर्वांके नमस्कार. होम श्री पंजाब जपुरेशायनमा आम राजाराम गोविंद शनाई एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थान ट्रस्टी ये संवत्सराचे क्रोधिनाम संवत्सराचे वसंतोत्सव आमगेल देवस्थान चंद्रुपायन चुमकुने तस 10-20 दीस जावन स्वाम्याल त्रिकाल पूजा तांतू संग वचले एक दीस वाहन पूजा आशिल्ली तांतू सट्टांनी हांव पार्टिसिपेशन दिलें आसा. तशी देवस्थान स्वाम्याल आदेशारी राम पट्टाभिषेक सीता कल्याण तुळसीधर अर्चना तशेंच शिमशुमार पूजा चांग रितीर जाल्ली. तांतू मागीर एक कायरी सांगूस म्हळ्यार एप्रिल 24 आमगेल सुदंत दीस स्वाम्याले 99th जन्म नक्षत्र तशेंच शुक्रदीस स्वाम्याले 75th वृंदावन ते 75th इयर ते एक दीस येयलेले एक व्हडलें भाग्य. त्या दिसाक आमगेले जनांनी चा पार्टिसिपेशन दिलें आसा. त्या दिसा जाल्यार आमगे स्वाम्याल मठा तर्फेन आमगे देवस्थानांत स्वर्णगरुड महोत्सव तशेंच शिमशुमार पूजा सकाळ आशिल्ली. आमगे देवस्थानांत एक व्हडली पूत स्वर्णगरुड महोत्सव ताका सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन केलें आसा. मागीर मेनली कांय सांगूस म्हळ्यार May 11th स्वाम्याले आदेशिल्लो आसा आमगेले दिग्विजय कोरू जावन स्वाम्याले तावळी ते आमगेले ते रूट एक सांगू मना करचे बेत ते आमगेले नॉर्थ एंड TD रोड नॉर्थ एंड दाटून स्टार्ट जाल्ले कॉन्वेंट रोडार कॉन्वेंट जंक्शनार वचून कॉन्वेंट रोडार चोवणू MG रोडार चोवणू तशीच TD सनिधी रोडार एंड जातले ते देवस्थाना एदराके एंड जातले. तांतू बच्चे वटेरी स्वाम्याले दिग्विजय बच्चे वटेरी सर्व जनांनी घरा भायर दिवली दवरून एक माळ दवरलेली तांकां एक घरांत एक केल्यांनी सट्टांनी दवरका तांकां प्रसाद मेळटलो. मागीर परगांवचाळाक देवळा नोड्यार लास्ट अरेंजमेंट्स केल्या त्या वेळी तांतू भितर आमी सगळे अरेंजमेंट्स केले आसा. ते तांणी कांय कसल बाद बुका नाका तांगे न्हू इतले जाल्यार निमगेल जाल्यार मनान जातले. हे मागीर इतले सांगूस म्हळ्यार आमगेले दिग्विजय आमी पळयलेलो लास्ट 37 years बॅक. आमगेले ल्हानसो आमी सगळे दिकिले वचका मालगेडाळ्यांनी जाल्यार नवो जनरेशन कोण दिकिल ना ते येवन पार्टिसिपेट चोवन तांणी संतोशान वचूका तांतू भितर एक स्वाम्याले दंड प्रसाद त्या दीस मात दिग्विजया मात स्वाम्यान दंड दवरून प्रसाद दिवप ते रेअरली तर म्हळ्यार दिग्विजयाक चतुर्मासान आयलाय वसंतोत्सवा दिग्विजया मातंत ते आमी ताजे भाग्य विंगडत त्या वेळी जाल्यार येवन सर्व जनांनी प्रसाद कांगतून वचूका म्हण सांगताय. मागीर ह्या दिग्विजया मुखार आमगेले केरला स्टायल फुल्ल एक पंचवाद्यम पांडी मेळम तशीच मस्त आमी टॅब्लोस अरेंज केले आसा. ते येवन चोयलाय तुमकां म्हणा ते फुल्ल केरला स्टायल केल्ल्या त्या वेळच्यो पळोवंक सगळ्यांनी तशी खाणा अरेंजमेंट सांगू वचलाय खाणाचे पिंपचे उदकाचे हे ते सगळे बंदोबस्त मस्त केले आसा. आमगे स्कूल आसा गुणपे स्कूल म्हणून थांगात आमी अरेंजमेंट्स केल्या मेनली ताजे द्राबगळे एक अरेंजमेंट्स तसे एक 4-5 कडेन आमी अरेंजमेंट्स केलेच खाणाचे ताल कोण बाद बगुच्या विशना सर्व जनांनी आमगेले गांवचे जनांनी जाल्यार परगांव जनांनी येवन चांग रितीर पार्टिसिपेशन करून एमकां म्हण सांगून विनंती करून म्हगेले 2 उत्तर बेत.